एकवटून लागोय माये आमकां मागण्यांती रासा. वंदर ते फुलयलो तुंगू पितकुलो देवा मोगांत पाळा भायल्यान दिली सो सुवास सगळ्यान पासारलोय संसार केलोय सर दिवसय तुका मानवालो वर्ते तुझे भार. हातेर देवा थंय रावो मोगाची वाट विंचली पेल्या थंय पावो भावार्थाची साथ तुजी कुर्सा खान मारो दरवोशान त्रेकून रावली पासाव मेवतीर जावन. कार्मेल माये तूं खऱ्यान पुनेवन भक्ती सोतोंगोर चढलेली सत्ते वो चर संगती नियाळून रावलीची सुख एकवटून लागोय माये आमकां मागण्यांती रासा. कार्मेल फेस्ताक हांगासर मुद्दम दिल्ल्यांची नांवां ह्या सकल आसात. 3000 रुपये आनी ताच्या उणे दिल्ली हांकां आमी हांगासर मानाची वाद दिता. हांकां ज्योति बाबू कोटेश्वर वलेरे कोटेश्वर मार्क डिसोजा कुंदापुर बर्नार्डी कोस्ता कुंदापुर आयरी डिसोजा कुंदापुर जेनी डेसा पियूस नगर एडवर्ड कैस्टलिनो कोटेश्वर रोनाल्ड डिकुन्ना कुंदापुर
डोमिनिक लविना डिसिल्वा कोटेश्वर, विन्सेंट विक्टोरिया डिसोजा कुंदापुर, विक्टोरिया सेरावो and family, Sansia and Sanson Dicosta Katkere, Rohit Ophelia Almeida Totam, Stanley Oliveira Kundapur, Rishan Clarisha D'Souza Kodalgiri, Valerian Nazareth Baindur, Rishal D'Silva Kundapur, Theodore Di Mello and family, Anthony D'Souza Pius Nagar, Pius D'Souza and family Koteshwar, Ullas Flavi D'Souza Salwadi, Ophelia D'Silva and family Koteshwar, Dominic Gonsalves Pius Nagar, Gracie D'Souza Koteshwar, Augustine Julian Menezes Kundapur, Robert Barreto and family Basrur, Nelson Chalet Barreto Kundapur, Walter D'Souza Kundapur, Monica Fernandez and family, Romeo D'Souza and family Kundapur, Vinita Mendonça Tallur, Anil Raskina Kalavara, Lenny Carvalho, Risha Menezes Kalavara, Valerian Barnes and family Kundapur, Sanson Martis Udupi, Angel D'Souza Kalavar, Richard D'Souza Kalavar, Nitin Darshak Mumbai, John Violet Bradley Fernandez, Richard Reshma Riona Rishan D'Souza Koni, Augustine D'Souza Pius Nagar, Fermin Rodriguez Pius Nagar, Faustin Barreto Pius Nagar, Freddy D'Silva and family Koteshwar, Wilfred Veena Seravo Pius Nagar, Jason Pais Kundapur, Sunita Gregory Krasta Koteshwar, Pradeep Dias and family, Raisan and Rima D'Souza, Nelson Desa, Rizel Meben, Rihanna Meben, Patrick Di Mello Koteshwar, Wilfred Pasanna and family Devalkunda, Assisi Fasanna and family Devalkunda, Santosh Pais and family Kundapur, Joseph Di Mello Koteshwar, Xavier D'Costa Koni, Vinette D'Souza Satwadi, Santosh Rita D'Souza Satwadi, Wilson D'Souza Satwadi, John Lobo and family Gangolli, Marcel Stephen Lewis and family Gangolli, Hilary Kota and family Anagalli, Urban Lobo and family Gangolli. Leon Lenville D'Silva, Gabriel and Michael Rebello Vamanzuru, John Vijay Barreto and family Koteshwar, Ullas Fernandez and family Koteshwar, Marcel and Lucy D'Souza and family Kundapur, Wilson Dilima and family Tallur, George Menezes and family, Geeta Raskina, Dia Deep D'Silva Tallur. हांगासर कोणाची नांवां वाचून सांगोनात तांकां आमी मिसा उपरांत मानाची वाद दितले.
Jessica and Denisha Barreto, George Violet Butello, Rosita Edwin Rosario, John Charles D'Souza आणि कुटुंब, Anil Raskin आणि कुटुंब, Premi D'Souza आणि कुटुंब, Mithun Lazita Carvalho आणि कुटुंब, Joseph Almeida आणि कुटुंब, Argamis Bedoita, Peter Desa आणि कुटुंब, Dominic Lavina de Silva आणि कुटुंब, Robert Shanti Krasta आणि कुटुंब, Pius Priti D'Souza आणि कुटुंब, Adolf Di Costa आणि कुटुंब, Rita Quadros आणि कुटुंब, Samuel आणि Shika आणि कुटुंब, Valerian Lina Di Mello आणि कुटुंब, Grace D'Souza आणि कुटुंब, Sonali Shamik Sikwer आणि कुटुंब, Orvin Carvalho आणि कुटुंब, Richard D'Souza आणि कुटुंब, St. Anthony Senior Citizen कोटेश्वर आणि कुटुंब, तांची दोन बहिणा आणि थंयसर आसले जाणटी बापाय, Princeton Managers आणि कुटुंब, Princeton Priyanka D'Souza आणि कुटुंब, Peter D'Souza आणि कुटुंब, Anthony Lavina D'Souza आणि कुटुंब, Ulas Fernandes आणि कुटुंब, Alfonso D'Souza आणि कुटुंब, Richard Di Mello आणि कुटुंब. या इरत्यापासून आजच्या या संभ्रमिक मिसावेळा तांच्यापासून आम्ही मागया आणि तसेच मागया Cielo Carmelita Pinto Argamis Dita Zion आणि Jaden Ezel Miranda आणि कुटुंब, Aliston De Silva आणि Rachel Salins आणि कुटुंब. या इरत्यापासून आम्ही मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव कार्मेली देवाची माता आनी मनशा कुळाक जेजून दिल्ली माता म्हूण आमी तिका वळखता आनी तोच मान दिता. सगळे मनशा कुळ तिचे पिळगे देखून मरी आमचो हुस्को धरता मनशाक फातिमा आनी लुर्दांत तिच्यो दिसवण्यो रुजू करतात. ताच्या आदीतावन म्हणजे सुमार 15व्या शेकड्यांतावन कार्मेल सायबिणीचे देवासांव कार्मेल सायबिणीचे बेंतिणेचेर केंद्रीकृत जावन आयला. पुडी रंगाची बेंतीण म्हूण नांवाडली ही बेंतीण भक्तीपणान न्हेसतल्याक बचावी जोडूंक विशेष मजत लाभतली म्हूण मरयेन बसयला म्हणली पातेणी चालू आसा. संप्रदाया प्रमाणे हांवकार सायबिणेन तिचे वयले आंग वस्त्र म्हणजे बेंतीण कार्मेलीत प्रात भाग्यवंत सायमन स्ट्रोकाक दिल्ली. कार्मेल वडदीची पात्रोन जावन आसून मरयेन हे वडदीक संकश्टांतले राखले खातीर अर्घ दिवचो ह्या फेस्ताचो इरादो. फाटल्या 3 दिसांनी त्रिदूम आनी रेतीर करून ह्या फेस्ताक तयार केल्ले आसता. आज मरये माये आपली नदर अख्ख्या मनशा कुळाचेर दवरल्या आनी सकडांनी जेजू थंय तारण जोडचे पळोवंक ती आशेता म्हूण समजुया. तिचे बेंतीण निश्चय आमी तिचे बरी देवा उतर काळजांत जागोवन बापाची खुशी वळखून जियोवन एकवटीत आनी मोया मोगाची पवित्र सभा बांदचेत आसली जैतेवंत भुरगीं जावच्याक तिची मदत आज आमी मागया. आतां आमी उबे रावन मिसाच्या बलिदानाक आयती जावन प्रवेश गीत गावया. Yes.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. अंकवारी भितरी सौभागिणी कार्मेलितांची तुंगे राणी मागता माये तुझ्या चरणाक लागोनी. कितल्या परब्याचे गीत मलगड्यातावन आज पर्यंत आमी गावन आयले हांव. कार्मेल मायेक मान करूं तिची आशिर्वादा मागोवन आनी प्रत्येक जावन बेंतीण आमच्या गळ्यान सोबोवचे मरिफात तिचे रक्षण आमकां समेस्तांक मेळच्याक. आज आमी कार्मेल मायेक मान करता आसतना कार्मेल मेळाच्या सोरमच्या ह्या जागां बसत धार्मिकां बसत आमी मागया. मरियमायेचो ताणी करो मोग करो. तिणें मरियमायेन देवाची खुशी केली खावणेतान कुर्सा पर्यंत. त्याच प्रमाणे आमी जेजूचो करो पटलाव करूंक इस मरियमाय कार्मेल सायबीण आम्हा सर्वां बसत जेजू लागीं विनंती करून दी म्हणून ह्या फेस्ता वेळी आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते तरान भेटोवच्याक आमची अस्कतकाय सोम्या मुखार आमी वळखून घेवया. सांगता मागया. हांव पत्नी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट करून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पतकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत पगेवन सदांच आमकां रिमरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती मागता. सर्पदुदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पतकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सर्वेस्परा देवा कार्मेल वॉर्द तुझ्या पुताची आवय जावन आसची भाग्यवंतांक वार मरयेच्या मनाक समर्पित केल्ली जायजे म्हणून तुवें कुशी वेली. आज तिका आमी मान करतना तिच्या प्रार्थना मरिफात तुजो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्ता आमच्या सोम्याते आमकां व्हरून पावय. तो खरो देव तुजी सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पहिल्या ग्रंथांतले वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार चडलो आनी आपली तकली दोंपरा मदगात पावता पर्यंत धरणीक बागलो. उपरांत ताणें आपल्या साकराक म्हळें, वयर वच आनी दर्याच्या कुशीक पळय. वयर सोडून ताणें पळयलें. कांयच दिसना म्हळें ताणें. 7 फावटी वचून पळय म्हळें एलियान. 7वे फावटी साकर म्हणालो, आतां जाल्यार एक मोठ दर्यांतलें वयर सरता तशें दिसता. मनशाच्या तळहात तें आसा. एलियान ताका म्हळें, वच आनी अहबाक अशें सांग, तुजें रथ जरूर बांद आनी पावसान तुका आडोवचे आदीं सकला देंवन वच. तितल्यार वादळाच्या मोडांनी मळब सगळें काळें जालें आनी शिरांदरीचो पावस वतूंक लागलो. देवाचें उतर हें.
सा पावलान गालातकारान बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचात. भावां भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रियेतान तो जल्मालो आनी नियमशास्त्राखाल आसलेल्या सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राखाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाठयला आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो दिता. तर ह्या फुडा तूं गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे खुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्व स्फोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. हेने जेजूची आवय, ताचे आवयची बहीण, क्लेओफासाची पतीन आनी मागदलाची मरी ही सर्व ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हे. जेसू ख्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो, सबार वडील हांगासर आसात. आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांनी आवयन वा बापायन सांगलें काम करिनातल्या वेळार, वा तुमची भुरगीं तुमी सांगलें आयकनातल्या वेळार
तुमची भुरग्यां मदेंच बाबा भयणी भयणी मदें ती झगडटा आसतना सबार पावटी आवयन बोब मारन वगत राव म्हूण सांगिचें म्हणून ना. एक दोळे वाटरन नदर घाल्या पावता ती वगत रावतात, सगळे शांत जाता. एक चेडो वा चेडू मोगार पडलेल्या वेळार तांच्या त्या मोगाचो अनुभव सोडूंक होरे विंगड एक कडेन वचून बसून एकामेकाक दोळ्याक दोळो लावन बसचें आमी पळयलां. आनी सबार जाणांनी हो अनुभव जोडला जावंक पुरो. एकामेकाची नदर. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें कालवार पर्वतार मरी जेजूच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. मरयेन तिच्या पुतान कश्टोवचें पळयलें. शिपायान ताका मारचें, ताच्या मस्तकार कांटेचो मुकुट दवरचो, जेरबादांनी मारचें, खिळ्याचे मार, रक्तान बुडलेलें तें मुकामळ आनी उस्वासा खातीर दडबडून आसची ताची कूड पळोवन मोरी माऊनपणी पळयता आनी रडता. कितलेय कश्ट आसल्यारी तिने खंसयली, जेजूचेर खंसयली ती दिश्ट थंय हांव ती फाटी काडिना. सोंप्या उतरान सांगचें तर मोरयेन खंसयली दिश्ट खंयच्याच कारणाक लागून ती जेजू वयली ती काडिना. मोरयेची नदर भावार्थांत वाडोवंक आदार म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना पवित्र पुस्तकाचेर थोडे दाखले तुमच्या मुखार दवरूंक हांव अपेक्षिता. उत्पत्ती पुस्तकांत 3 अध्यायांत आमी वाचता, दादलो आनी ताची स्त्री बागेच्या रुखामध्ये सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखार तावन लिपली. देवान रचता आसतना कुरपेन भरलेली आदाव आनी एव देवा तावन पयस वचून देवाचे विरोध पाता करन देवाच्या कुरपेतावन ती लिपली. पाताक आदारलेल्या उपरांत देवाच्या मुखार रावंक ती भियेली. तेच लागून ती देवाच्या नदरेतावन पयस गेली. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें इस्रायल गांवांत एक दुकोळ पडलो. दुकोळ म्हणटा आसतना आमकां हाचो अनुभव जावंक ना पुरो जाला पुरो, पूण आमी आयकलां हाचे विशीं वाचलां जावंक पुरो. दुकोळ म्हणटा आसतना एका कुशीन पोटाक सेवंक कितेंच ना आनी एके कुशीन एक ग्लास उदक पियेलें म्हळ्यार तेंय मेळना. ह्या परिस्थितींत आसता आसतना देव एलिया प्रवादी मुखांतर एक बरवसो दिता आनी एलिया प्रवादी तो बरवसो सांडिनासतना ताची नदर सर्वेस्पराचेर खंचोवन कार्मेल दोंगरार वचून सरपडून तो मागता. तेन्ना मनशाच्या हातांत एक मोड दिसता आसतना प्रवादी ताच्या साकरा सांगता, वचू तुर्तान वचू आहाबाक वचून सांग आतांच पावस येवंक चार जालो. आनी तो सुख एलिया प्रवादी ताचे दोळे सर्वेस्परा दिवशी उबारन देवाच्या बळान भरून कार्मेल दोंगरार बाल प्रवाद्याचो सत्यनाश करता आनी सर्वेस्पर देव खरो देव म्हणून थंय आसलेल्या लोकांक तो परगट करता. तो भियोंक ना, कित्याक ताची दिश्ट सर्वेस्पराचेर आसली. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 22 पेद्रू जेजूक नेगार करन कोंब्यान 3 पोटी सात घालतना सोम्यान पाटी गुवोवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. त्या सोम्याच्या दिश्टीन इतली बिरमोत इतली दुख आसली की त्या सोम्याच्या नदरेन इतली बेजाराय आसली की पेद्रू त्याच घडये भायर वचून गळगळे रडता. त्या जेजूच्या नदरेर तितली सकत आसली. लुकाचो अध्याय शुभ वर्तमान अध्याय 19 वळ अध्याय जेजू आनी जाकेवा मदें जाल्लें संभाशण. रुमडीच्या रुखार सोडून जेजूक पळोवंक तो आशेता. तेन्ना सकला तावन आपली दिश्ट जेजू वयर घालता. इतल्या लोकां मदें
आपल्या पातकाचेर तो दिस्त पळयत आसतना ताची नदर त्या जाकेवाचेर घालता आसतना कितल्या संतोषान भरला जावंक पुरो तो. एकसवणे जेजून ती नदर घाल्लीस सडकन सकयल देंवता आनी ताचे जिवीतच तो बदलता. जावंक पुरो मोगाचें न्हू प्रद्वाराक संपडलेली स्त्री, समारियेची स्त्री, जावंक पुरो नातानायल, जेजून आपयले ते शिस, 38 वर्सां तावन पिड्येंत वळवळतलो तो एक मनीस, ह्या सर्वांचें जिवीत जेजूच्या एका नदरेंतच बदलता. मोगाचें न्हू मोरयेच्या जिविताचेर आमी दिश्ट लायली तर जेजूच्या कुर्सा वाटेर मोरयेक सबार आयकोंक मेळ्ळें जावंक पुरो. एक अपराध्याची आवय, एक देव निंदा उलयताल्याची आवय, एक धर्मा विरोध उलयताल्याची आवय, नियमशास्त्रा विरोध, प्रवाद्या विशीं, अधिकारा विशीं मान रिस्पेक्ट नातलेल्याची आवय इत्यादी. फरक कितें गे म्हळ्यार लोकांक जेजू कोण म्हूण कळीत नासलें, पूण मोरये कळीत आसलें. तिका कितेंय आयकोंक मेळ्ळ्यार तिची दिश्ट ती जेजू तावन पयस दवरिना. ती जाणा आसतली की जेजू देवाचो पूत म्हूण. एखाद्या वेळा त्या कुर्सा वयली दिश्ट जेजूच्या मुखा म्हळ्यार तावन तिची दिश्ट पयस केल्ली तर तिका त्या कुर्सा पोंदा रावोंक धैर्य मेळटलें ना मोगाचें न्हू. तिणें तिची दिश्ट जेजूचेर कंसयली, त्याच एका कारणाक लागून ती कुर्सा पोंदा जेजू सोबें आसता, ती रावता. कोणी एक आवय आपल्या पुता विशीं आपल्या धुवे विशीं लोक उलयता आसतना ओगोत रावात गे ना, बिलकुल ना. कित्याक तिच्यान तें सोसूंक जायना. एक आवय तिचो पूत लोकांक कितेंय सांगल्यार तिका तो जडाय असो जायना. तशेंच मोरये बरी, मोरयेनी तशेंच तिची नदर पुताचेर आसल्यान मात्र ती धैर्यान बरवशान तिच्या सांगाता पुता सांगाता रावोंक ती जालें, तिका जालें. जशें जेजू कश्टांत आसतना मरी जेजू कडेन जेजू सांगाता मौनपणी सांगात दिता. तिणें जशें जेजू कश्टांत आसतना मोरयेन सांगात दिलो गी, सबार वर्सां आदीं कार्मेल वोर्द कश्टांत आसतनाय मोरयेन तसो सांगात आमकां दिलो. तिणें तिच्या रक्षणाच्या मांताकाल, तिच्या रक्षणाच्या वस्त्राकाल म्हणजे बेंतिने मुखांतर आमकां कार्मेलितांक रक्षण दिल्लें. कितले कश्ट सोंसल्यार जेजूक तिणें सोडूंक ना. तशेंच कार्मेल वोर्दीचे कितलेय कश्ट आयल्यार तिणें आमकां सोडूंक ना. ती कार्मेलिता सांगाता एक धैर्यात एक कांबो म्हणल्या बरी तिची नदर आमचेर तिणें ठेवयली. देखून मोगाचें न्हू कुर्सा मळी ओगी आसल्या ओगी रावल्या म्हणल्यानच तिचें मौनपण रितेपण न्ही. तिच्या मौनपणांत धैर्य आसलें. तिचे कडेन उलोवंक उतरां नासलीं म्हूण सांगून तिच्या मौनपणांत सांगात आसलो. तिका उलोवंक उतरां नासलीं जाल्यार तिच्या मौनपणांत बरवसो आसलो, तो भावार्थ आसलो. हे सर्व तिका साध्य कित्याक म्हळ्यार तिची दिश्ट जेजूचेर आसली. मोगाचें न्हू जेजून कुर्सार तावन मोरयेचेर दिश्ट लायता आसतना मोरयेच्या कलतेपणाक लागून तिच्या ल्हानविकायेक लागून सुरवेर देवान तिचेर दाखयली दिश्ट त्या काल्वारी पर्वतार जेजू सोबे आसतना तिका उगडास आयला जावंक पुरो. देवाच्या त्या दिश्टीन ती देवाची माता जाली. जेजूच्या त्या नदरेन जेजून कंसयल्या त्या दिश्टी तावन ती आमची माय जाली. आनी त्याच दिश्टेन तीच माय तुका आनी म्हाका आज पळोवन आसा. तिच्या आवयपणाच्या मोगा तावन तिच्या एका रितीच्या हुस्के तावन ती आमचेर दिश्ट घालून आसा. मोगाचें न्हू आमच्या चलत्या जिवितांत
लोकांक जेसू म्हूण कोण कळीत नातले जाल्यार सबार पोटी आमची दिश्ट सोम्याचेर कसोंक आमी प्रयत्न करया. आमी जिवितांत मोरयेच्या त्या दयाळाच्या हुस्केच्या आनी आवयपणाच्या दिश्टितावन वेगळे चलचे नाका. निमाणे जावन खंयसर पुरा मोरयेची गरज आसली गी थंयसर मोरी हजर आसली. जावंक पुरो एलिझाबेथीक भेट करूंक येता आसतना काना नागारी काजारा वेळी माळये सलांत शीस बियान दारांत आपूण भितर आसतना जेजूच्या कुर्सा मेळी अशें खंयसर तिची गरज आसली की थंयसर सगळ्या कडेन मोरी हजर आसली. देखून एकसुरपणांत सांगात दिवची जावन आसा मोरी. आमकां आमच्या जिवितांत अनवर आयल्या वेळी कश्ट आयल्या वेळी आमच्या भावार्थांत आमी दंडळटा आसतना सांगात दिवची जावन आसा मोरी. तिची नदर सगळ्या कोणशांती उजवाड फांकूंक शकता. खंयसर बरवसो सांडला थंयसर बरवसो हाडूंक शकता. खंयसर मोग ना थंयसर मोग ओपूंक शकता. खंयसर बेजाराय आसा थंयसर तिची दिश्ट संतोष ओपूंक शकता. देखून तिची ती आवयपणाची नदर आमकां धैर्य दिता, आमकां बरवसो दिता आनी आमच्या जिवितांत मुखार वचूंक मुखार आमचे जिवीत सोडोवंक आमकां बरवसो दिता. स्त्रियाची घनता म्हणल्यार परिपत्रांत पापा भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो मोरये विशीं उलोवन अशें म्हणटा. मोरये मायेचेर दिश्ट कंसयल्ल्या शिवाय इगर्ज मातेच्या मिस्तरा विशीं वा तिच्या वास्तवीकपणा विशीं समजूंक घेवंक असाध्य. देखून मोगाचेनो आमची दिश्ट मोरयेचेर कंसोवया आनी ती आमकां भावार्थांत जेजू सवे वेची एक निसन जातली. कितलेय कश्ट येवन दी जिवितान आमकां धरणीक शेवटयल्यार बरवसो सांडचो नाका. आमची दिश्ट मोरये बरी केन्नाच कुर्सार काळटल्या जेजू तावन पयस वरची नाका. निमाणे बाप ऑल्वी कार्मेलिताच्या लिखणेन वाळिल्लें एका कंताराची उतरां सांगून हो नियाळ अखेर करता. तुजी दीस सदा मुजेर आसूं तुजे विन जियोंक मुजा नजो हर दीस एक सुस्को मुजो कसो करून सोम्या मोग तुजो. मोरयेची देख घेवन आमची दिश्ट जेजूचेर कंसोवन भावार्थान वाडूंक तसो सोमी आम्हा सर्वांक ताची कृपा दिव म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. आमेन. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदोदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वेचो दिसत्या आनी नादिसत्या सोर वस्तू सोर असणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो स्पुतो सर काळादी बापातान जल्मला देवातान देव उसवडतान उसवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सर्गार तांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो
आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतान येतलो आनी ताच्या रासवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. रावद्या वरवीं तो उलयलो, एके पवित्र कातोलीक आनी दोमदोतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा, पदकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण म्हणटा आनी वेल्यांच्या विश्वासून रावता. आमेन. कार्मेल माय मनशा कुळाक येगूड सकत म्हणून मानून घेवन तिचो दबा जो आमी करता आसतना सौरमची मागणी तिच्या ससायकाल बापाक भेटोवया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. माग्या आम्ही पवित्र सभेच्या मुखेल्यापासून सर पदवेदारा बापा, तुझ्या पुता जेजूचो सडवणेचो संदेश संवसाराक पासारूंक विंचलेल्या पापा फ्रांसीस, सर बिस्पांक, एजक आनी धर्मिकाक राख आनी सांबाळ. मरयेन तुज्या पुताचे उतर काळजान जगोवन जियेले बरी. ताणें तुज्या उतराचे उर्बेन वाडोवंक फावो कर म्हूण मागता. मागे आमी कार्मेली धार्मीक भाव भयणी पासत बापा मागता आमी संवसारभर मागणे ध्यानाचे जिणयेक समर्पीत आसच्या सर्व कार्मेलीत भाव भयणींनी मरयेक आदर्श जावन घेतना निश्कळ, विधेय आनी दुबळेकाय तशेंच मेकळेपणाचे जिवीत जियोंक तांकां आत्म्याचें बळ लाभय म्हूण मागता. मागीर आमी सेक्युलर कार्मेली भावा भयणी पासत बापा ध्यान आनी वरेसेवाची जिणी आपल्या कुटुंबा जिवितात पाळच्या सेक्युलर कार्मेलितांनी पवित्रपणाचे जिवीत जियोंक उर्बा दाखयतना तांकां आनी तांच्या कुटुंबाच्या संद्याक सांबाळ. तुजी राखण आनी बेसांव दिवंक उखल्लो हात सदां तांचेर आसूं म्हूण मागता. माग्या सौरवमच्या दानी आनी हितचिंतका पासत बापा पवित्र सभा बांदून हाडच्या कामांत आनी तुजे सेवेक जिवीत समर्पीत केल्ल्यांक सदांच आदार दिवन सांबाळच्या सौरवमच्या उदार मनाच्या भावा भयणींक तुजे कृपेचें बेसांव लाभय. तांच्या उदार मनाक दोडत्या वांट्यान बरेंच पाटीन दी आनी अशें तांचें जिवीत दादुसकेचें कर म्हूण मागता. मागया आमी कार्मेल मायेच्या फेस्ताक जमलेल्या आमा समेस्तां पासत बापा कार्मेल मायेक आज मान पाटयतना आनी तिची बेंतीण नेसतना तिचो खऱ्यान आमी मोग करूंक आनी तिचे बरी आमी जेजूचो पाटलाव करूंक शिकय. तिचे ससाये खाल आमची कुटुंबां एका मनाची आनी एका काळजाची जावन वाडो म्हूण मागता. आमच्या एकास्की तशें आमच्या कुटुंबाच्या गरजां पासत मागया. कार्मेलीत मेळाच्या सौर धार्मीक भावां भयणी पासत प्रत्येक सावन मोगाळ सर्गेंच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आमची माय करून तुवें दिल्याय. तिची दिश्ट आमचेर आमी घालता आसतना तुज्या पुता जेजू बरी आमी तुजी खुशी करूंक तुका मानवण जियोंक बावडतान बरवशान पातयेणेन आमी जियोंक आनी वाडोवंक आमकां कृपा दी. सो जियेतायन रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
कानिक आडलेल्याने पाठी वसून कानिक घेऊन येऊची.
म्हज्या भाव भयणीनो, मुशेने तुमचे हे बलिदान सर्वदुदार देव बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात. भोव पवित्र बापा, भाग्यवंतांकवार मरयेचे ससय सोवगडास काडून भक्तीन ह्यो काणिको आमी तुका भेटयताव. तुझ्या सेवेंत आमचो मोग तिका तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुझ्या सोडवणेच्या कामांत आमकां चड लक्षल्यान एकवटाय हे मी मागताव तुझ्या पुता जेजूची नवी. सर्वे स्पॉट तुमचे सोबे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा, सोरू काळयेनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्याचो. कार्मेल माय भाग्यवंतांकवार मरयेकास आमी मान करताव. आपल्या काळजांत विश्वासपणे तुझे उतर तिणे जागयले. आपल्या करण्यांनी तिणे ते पाळले. धर्मदूता संगी मागण्या ते तिरवली आनी आमच्या सोडवणेच्या कामान भागीदार जावन सगळ्या मनशा कुळाची आत्मीक आवय ती जाली. तुझ्या पुताच्या बोंडांचेर तिकासो आवय सारक्या मोगाचो जतनेचो हुस्को केदींच उणो जायना. पवी सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या बरवशाचो उपकार आनी बुजवणेची दिवटी जावन आमी तुझ्या महिमेच्या दोंगरा तेवशीन आमच्या यात्रेक पळणार समकतना ती आमकां प्रकाशायता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सोरू दळबरां संगती तुझ्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजी तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सोरू जीव आनी पवित्र बोण उपजता. उदें ते तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करशाक एका आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करताव. तुका भेटोवच्या आमी अडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळोवन आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो,
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कोडू तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्रतांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत, पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतले, हें म्हज्या वगडासा करात. Bavartaso gut purgatoria. बापा, आमच्या सोडवणे बसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टां मरणाचो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवन पडासो आनी सरकार सोडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागार जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता, तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भगवंत अवंकार मोरयेच्या, भगवंत जुजे तिच्या पतीच्या, तिच्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विणवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागताव. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेरल्डायसाक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पोवी सभेच्या समेस गवळ्या आनी मनेऱ्या बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसरे तुज्या पोवी सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक
वांटून दिताय. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू सांगता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. मरियमायेची दिश्ट आमचोय भावार्थ थीर करूं हो संदेश जियोंकू आमा सर्वां बसत आमी सर्गेंच्या बापा कडेन मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज संकळ येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस पण सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतले सुटय आनी जोर वाकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परवडे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी उर्रास करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्यासो एकामेकाक शांती देवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले पळयात जेजू क्रिस्त अंकवार मरियेचे उदारी जल्मोन आमची मनशाकुळाची सोडवण केल्लो आमचो देव ताच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका खावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका बरें. भयणी भावानो आतां क्रिस्त प्रसादाचो वेळ. हांगासर वॉलंटियर आसात ते याजका कापन व्हरतले आनी भक्तीपणी आमी जेजूक आमी सांगसो.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां पोशण लाभला. तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भाग्यवंतांक वार मोरयेच्या सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासीपणेन तिच्या देखीचो चड आनी चड पाटला करूंक ती आमकां आदार दीव. हे मी मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी कार्मेल मायेचीं भुरगीं आत्मीक दोंगर सोडून पावता सर्गी तेन्ना पर्यंत आमचेर मोरयेची नदर सुकना जावं. सर कश्टां अनवरांत तिस आमचे कुमकेक येवं. मोगाच्या भाव भयणीनो, लागीं आनी पयस थावन आयिल्ल्या सर याजक भावानो, धर्मीक भाव भयणानो, सर सैरे धैर्यानो, फिरगसगारानो आनी कार्मेलीत याजकानो, कार्मेल माय ते मोग दवरन तिका मान करूंक आज हांगा जमा जाल्ल्या तुमकां पयल्यान पयलें कार्मेल सायबिणीची बेसांवां मागता आनी कार्मेल मायेच्या वार्षिक फेस्ताची हार्दिक उल्हास हांव पाठयतां. लिस्ट इल्लीशी व्हडली आसा, तुमी इल्ले पेशंट्स दवरचें बरें. आयचो दीस देवान आमकां दिल्ल्याक हें फेस्त आमकां करूंक पयलें आमी देवाक अर्गां दिवया. ह्या कार्मेल आश्रमाच्या सर याजका तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे प्रधान याजक कुंदपर बाराड्याचे नवेस चुनायत जाल्ले विगारवार रेव्हरंड फादर पॉल रेगो, तो पयले फावटी ताणें येवन हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवचें. तुमकां काळजांत जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच नेस्या बेंतीन कुरपेची जावयां भुरगीं कार्मेलाची ह्या विशयाचेर सविस्तार रितीन बरो शर्माव दिल्ल्या मानदीक बाप क्लिफर्ड रॉड्रिगस कार्मेलीत बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो नवोच याजक म्हजे सांगाता 1 वर्स गोंयांत रिजन्सी करतलो. व्हेरी हार्ड वर्कींग मॅन. म्हाका कळीत जाल्ल्या प्रमाणे फादर पॉल रेगो गुरपूर आसतनाकय तो कार्मेलीत वर्दीक जॉयन जाल्लो. पळयात, वॉट ए कोइन्सिडन्स. दोगांनी सांगाता मेळचे. आज दोगांक आमी मान करूंक आमी आशेता. हांव मुखार आपयतां बाब जो तावरो आमच्या ह्या कार्मेल आश्रमांत हांगासर सांदो जायतीं वर्सां. पयलें तो प्रोविन्शियल जावन आसलो 2 टर्म. जाणारी देवाच्या उतरां कितेंय तुवें सवाल विचारल्यार ताका सगळी जबाब ताच्या तें आसा. हांव ताका मुखार आपयतां. बाप पाऊल रेगोन मुखार वेचें, ताका आमी मान करता. हांव आतां मुखार आपयतां बाब ऑल्विन सिक्वेरा.
आमच्या कार्मेल आश्रा कम्युनिटीचो आतां उडपी थंय इन्चार्ज ताका मुखार आपयता. आमच्या बाब क्लिफर्डाक मान करूं. देव बरें करूं बापा न्हू. हांव उपकार आठयतां आमच्या कुंदापर वाड्याच्या विगारांचो आनी धर्मीक भावांचो. आमकां रितीरे वेळार जायते फावटी आमकां रितीर आसा म्हूण तांणी आमकां जाय एनावन्स करता. जायते फावटी आमच्या आदाराक पावतात. हे आमी म्हणूंक जाता हे आमचेच याजक आमच्या मदीं आसात. बाप आल्बर्ट क्रास्ता पियूस नगर सो विगार. बाप स्टॅनी थावरो आतां येवंक ना मागीर येता म्हूण सांगलां. बाप रॉय बास्टोर थंय तशेंच मीस आसा देखून मागीर येता म्हूण सांगलां. बाप अनिल कार्नेलियो बेळवे. बाप एडविन डिसोजा ताल्लूर. बाप रोशन गंगोळी. बाप सुनील वेगस केरेकट्टे स्ट्राइन इन्चार्ज. बाप मॅक्सिम डॉन बॉस्को. बाप फ्रांसिस कार्नेलियो पडकोने. बाप रोजारियो फर्नांडीस त्रासी. बाप विन्सेंट कुएलो बैंदूर. आनी तशेंच थोडे याजक येवनचार आसात. मागीर येता म्हळ्यार ह्या सर याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. लागीं आनी पयस जावन आयिल्ल्या आमच्याच कार्मेलीत याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर पयसतान आयलो म्हळ्यार मनोज ब्रगांझो रोमातान. तो आतां थोडे हॉलिडेजांत आयला. बापू उबे रावात. कुंदापूर सो उबे राव व्हडलो मनीस आमचोच. ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोडयाळतान आयल्यात फादर आयवन, फादर फ्रांसीस बार्तोलोमियो. आनी उपकार हांव बावरतां तुमचो कार्मेल सायबिणीच्या आनी बाळक जेजूच्या भक्तिकांचो. फाटल्या 3 दिसांनी पावस वारें लेगीत नासतना भक्तीपणी रेतरेंत वांटो घेवन भक्ती कार्यांत भाग घेतला. मात्र न्हय फुलां वा पाकळी दिवन मुर्दम रावन मिसां दिवन उदार म्हूण आमचेर कार्मेलितांचेर आनी आश्रमाचेर दाखयल्या तुमच्या सहकारान गद्दाळेन हें फेस्त समारंभ आदार जालो. तुमचो हांव काळजांतान उपकार बावरता आनी तुमचे कार्मेल मायेची विस्नार आशिर्वाद आनी बेसावां पडोवन दी म्हूण हांव मागतां. 3 दीस आमकां रितीरेक आदार दिल्ले जावन आसात. आमचेच तरणे कार्मेलीत याजक बाप एरन रॉड्रिगस. आमी मोगान फादर बाबूश ताका म्हणटा. आनी बाप विशान मोनीस भुरग्यांक युवजनांक आनी कुटुंबांक आनी पिडेस्तांक विशयान तांणी जायती शिकून आमकां दिल्या. आराधनांत वांटो घेतला. जायतीं कांतारां तांचीच कांतारां ते गायल्यात. तांकां सगळ्या त्या दोगांय याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचें कार्मेलीत कुटुंब भोव व्हडलें म्हणून सूख जावचें ना. कित्याक आमचेच कार्मेलीत याजक हांगासर आसात. बाप जो तावरो आमचेच ह्या कार्मेल आश्रमाचे. बाप जोझफ सिरिल आमी ताका जॉस सिद्धकाटे आमी म्हणटा. बाप ऑल्विन सिक्वेरा. बाप जॉन सिक्वेरा आनी बाप जॉसी रॉड्रिगस. तशेंच सेक्युलर कार्मेलीत हांगासर तुमी पळयल्यार जाल्यार व्हडली भिंतीन घालून ती आसात. ती सेक्युलर कार्मेलीत आमची. कोणाक सेक्युलर कार्मेलीत सेक्युलर जावंक मोहन आसा तुमी तांकां मेळचें भेटचें. ती तुमकां कितें हाचे विशयांत तुमकां शिकोवन दितलीं. तशेंच सेंट एंटनी चर्च कोटेश्वर याजक आनी आमचो उपाध्यक्ष थियोदो डेमेलो हांगासर ह्या कार्मेल आश्रमांत कसलीं कामां जावंक जाय जाल्यार नितळायाची चेरां मांडूंक आनी कसलीं आमच्या फिरगस घरांक सांत आंतोनी फिरगस घरांक एक मॅसेज धाडल्या पुरो 20-25 जाणां हांगासर पावतात. व्हडल्यान तांकां ताळ्यो दियांगी.
आनी तशेंच तांकां सांगात पळोवन दितात आमचे हांगासर लागशिल्लीं फेर्गस घरां जावं पियूस नगर जावं कुंदापूर बासरोर अशें जायतीं आमकां भाव भयण आदार दितात आमकां सगळ्यांचो हांव तांकां तांचो उपकार हांव बावडटां. आयचें कोयर कशें जालें? हॅलो, बरें जालें गे? आमचे कार्मेल कोयर चलोवन व्हेल्लें आयच्या दिसा. हांगासर आसा फेलिक्स, तुमचें तोंड दाखया, ताणें तोंड पळयना, सगळीं सांगात. फेलिक्स डिसोजा पियूस नगरचो, ताणें हे आमच्या कार्मेल कोयराक आयतारा दीस सदां प्रॅक्टीस दितालो आनी ताच्या त्या मुखेलपणाक हें कोयर बरें जालें जाल्यार तांकां सगळ्या कार्मेल कोयरांक आमी दिनवास दिवया. हांगासर 3 दिसांच्या रितीरेक आनी तशेंच आयच्या दिसा आल्तार सुरंगार आयिल्ल्या सेंट एंटनी सिनियर होम धर्मीक भयण सिस्टर आविता आनी तांच्या सर सिस्टरांक हांव आयच्या दिसा देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सगळ्या रितीन आदार दितात सेंट एंटनी चर्च कोटेश्वर वॉलंटियर्स, ICM तरणाटी आनी हांगासर पार्किंग पळयतात आमचेच फ्रेडी डिसिल्वा आनी एडवर्ड कास्तेलिनो आनी जेवणाचे मेज थंयसर अरेंज करून विजय बरेटो तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगासर स्टेज डेकोरेशन पळयलां, सावंड सिस्टम चॅस उदकसून दिला. सेंट एंटनी अरेंजर्स मालक रॉनी बरेटो तुमकां आनी तुमच्या ह्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जकांक आनी धर्मीक भाव भयणांक जेवण तशेंच लोकांक पब्स आनी बादाम मिल्क उदकसून दिल्ल्या वैशाली कॅटरर्स मालक रॉनी ताकाय आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. 3 दीस रेत्रे वेळार कुंदापूर वचूंक बस उदकसून दिल्ल्या सेंट पियूस इस्कॉलाच्या सिस्टरांक, सेंट एंड्स प्रॉविडन्स सिस्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या संभ्रमांत भरपूर रितीन वावरले जावन आसात. म्हजो रायटेन म्हणयत बाप जस्टीस सिद्धा काटे हांगासर दिसना तो ओवरऑल इन्चार्ज ताणें पळयलां. खंय आसल्यार तो आसूं, व्हडल्यान ताळयो दिवन आमी. आनी हांगासर व्हिडियोग्राफी केला मेल्विन रॉड्रिगस आनी आमोरीस. ह्या व्हिडियोग्राफी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे जनानोडीचो हांगासर आसा कुंदापूर बर्नाडी कॉस्टा, ताकाय आमी काळजांत हांव दिनवासने दिता. ह्या आमच्या कवितांत खंयच्याय कामाक जावं कसलेंय काम आसूं जाल्यार आदार ती कुशे मनान ती दितात. ते आसा हांगासर थोड्यांची नांवां आपयता, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. स्टीवन मार्सल लुईस गांगोळी, थियोदोर डिमेल्लो आमकां इलेक्ट्रीक व कितें आसा जाल्यार तो आदार दिता. एडवर्ड कास्तेलिनो खंयच्या वेळार तो आमकां सर पावता. पॅट्रिक डिमेल्लो, तशेंच हांगासर विजय बरेटो आनी ताची भुरगीं एल्विटा बरेटो आनी अल्विन बरेटो आनी हांगासर साक्रिस्तींत आदार दिल्लीं विन्सिल अल्मेडा, विनिता मेंडोन्सा आनी तशेंच हांगासर भायर स्टॉल आसा थंयसर तें पळयता गीता रस्किना आनी जायते थंयसर वॉलंटियर्स जावन वावर दिता तें बरोवंक आनी लिना डिमेल्लो. तशेंच आमचे कार्मेलीत सेक्युलर ह्या 3 दिसांनी जायतो तांणी वावर केलाय, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमचे डॉमेस्टीक स्टाफ आसात. विक्टर किंडो आसाम असो भुरगो आमकां हांगासर जायतो वावर करता. वेरेनिका बाय आमची किचनांत वावर करता. तशेंच हांगासर किचनांत आमकां एमर्जन्सी कितें जाय जाल्यार आमची फिलोमिना फेर्नांडीस आसा, केदळाय कॉल केल्यार ती आमकां पावता. तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तिचो पूत आसा उल्हास फेर्नांडीस, कसलें वेल्डिंग काम आसा जाल्यार तो हांगासर पावता, ताकाय आमी काळजांत दिनवासने दिता. तशेंच हरिएका ब्रेस्तारा दीस हांगासर म्युजीक खेळटा फेलिक्स डिसोजा आनी प्रमिला रॉड्रिगस. प्रमिला रॉड्रिगस कोयराक येवचे आशिल्ले, फस्ट प्रॅक्टिसाक आयले, घरा वता आसतना पडून हात तसो मोडलेलो आसा, ताका येवंक जावना. ताचे बसत आमी मागया. आनी हांगासर हांवें कोणाकय विसरल्यार, कोणाचें नांव सांगूंक विसरलें जाल्यार सगळ्यांक हांव एकाच काळजान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच
हांगासर मीस जाल्ल्या उपरांत थंड पिवन घेवंक दाव्या कुशीच्या बागल्याच्या दारांतल्यान तुमी भायर वयचें. धर्म याजकांक आनी धर्म भयणांक जेवण थंयसर याजकाच्या वस्ती घरांत जातलें, तुमी थंयसर वयचें. आतां हांव हांगासर मुखार आपयतां 3000 सकयल दिल्ल्या मुद्दम दिल्ल्यांची नांवां मिसां पयलीं हांवें वाचलीं. ह्या वेळार कोणी हाजीर नातले जाल्यार हांव तांणी मुखार येवचें, मागीर हांव तांकां आपयतां. आतां हांव आपयतां कोणी आमकां चड दान दिलां आमच्या ह्या आश्रमाक, तांणी मुखार येवचें. हांव मुखार आपयतां रोमा तावन आयिल्ल्या फादर मनोज ब्रागांज आसा, ताणें मुखार वयचें. फिलीप कोता बसरूर 20,000 दिल्यात, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. संतोष जॉन मार्टिस कोटेश्वर 10,000. नवीन सालिन्स आनी कुटुंब ताल्लूर 10,000. लॉरेन्स प्रसन्ना ताल्लूर 8,000. रॉबर्ट शांतिक्रास्ता कोटेश्वर 7,000. रीटा कादस पियूस नगर 5,000. रवीना डिमेल्लो पियूस नगर 5,000. मोंतू फर्नांडीस पियूस नगर 5,000. जुलियट ओलिंपिया कोता 5,000. स्टीफन प्रीति डी सिल्वा कोटेश्वर 5,000. जोसेफ डी अल्मेडा आनी कुटुंब गांगोली 5,000. डॉक्टर सोनी डिकोस्टा कुंदापूर 5,000. सुशांत मिरांदा शिरताडे 4,500. रूपा फर्नांडीस कोटेश्वर 4,000. सविता मॅनेजर्स ताल्लूर 10,000. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाक वाती मेळून नातली, कोणें नांव दिल्लें, तांणी मुखार येवन ती वात घेवंक हांव उलो करता. वडोल कोणें वात घेवं ना, तांणी मुखार येवची आनी वात घे. दोन दी. हांव मुखार आपयतां. ह्या वेळार मानाची वाद घेवन OCDS प्रेसिडेंट आसा आमची रोशनी, ताणें मुखार येवन वाद घेवंक उलो करता. हांव उलो करता. हांगासर रॉनी बरेटो आसा जाल्यार मुखार येवचें. आमचे वैशाली कॅटरिंग रॉनी आसा जाल्यार फादर मनोज देव बरें करूं. मोगच्छानो कार्मेल मायक आज आमी येवकरिस्ता मरिफात मान केलो. तेचे मरिफात कार्मेल कुटुंबांत तशें आम्हा सर्वांतें देवान केल्ल्या सौर उपकारा मसत आमी देवा गर्गां दिले. ह्या संदर्भार कार्मेलीत मेळाच्या सौर याजकांक हांगासर आसच्या ह्या आश्रमांत आसच्या, तशेंच कार्मेलीत मेळाच्या धर्म भयण्यांक कार्मेल मायच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता. म्हजी दोगां भयणी कार्मेलीत मेळांत आसात. एक बाय भितरली माद्र कार्मेलीत मेळांत आसा आनी एक म्हज्या फाटल्या भयण येसी मेळांत आसा. ह्याच मेळांत तशें कार्मेलीत याजक आनी भयणी म्हाका मस्त मोगाचे, कित्याक आमी ती मेळटात. आमी तोळ तोळ सांगाता मेळटा. सौर याजकांक तशें भयण्यांक परत कार्मेल मायच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता. समेस्तांक देव बरें करूं. आतां बेंतिनेचेर आशिर्वाद उबे रावचे.
सर्व संपूर्ण आणि पवित्र जाल्ल्या देवा, पवित्र स्नानान पुनर्जल्मल्ल्या हर एकल्याक तूं संपूर्ण आणि पवित्र जावंक आपयताय. आज कार्मेल मायेच्या ह्या दबाच्या दिसा तिणें तिचे सांगातपण तशें आदाराची खुणा जावन दिल्ली ही बेंतीण तूं आशिर्वादीत कर. जो कोण मरयेक आपणाची बद्धता दाखोवन ही बेंतीण न्हेसता ताका कार्मेल मायेची ससाय मेळो. तिच्या विनतेन खोट्या दुस्मानांतले बचाव जावन मरण पर्यंत ती कुरपेंत थीर रावो. बेंतीण न्हेसचे सांगता तांचे जिवीत मरयेच्या शेगुणांनी नटयलेलें जावं आनी अशें संवसारी पयण अखेर करून एक दीस आमच्या माये संगी तुज्या निवासान तुका रूपरू बगोवंक तांकां फोव कर. हे मी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तकली बगावनो देवाचो आशिर्वाद मागात. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मरयेक विसून काडली, तो तुमकांय तेची विश्वासी भुरगीं करो. देव पोत मरयेतान जल्मलो आनी तेका खालसलो. ताणें केल्ली परी तुमी तिचो मोग करच्याक तुमकां तो करपा लाभो. पवित्र आत्मो तिचेर फांकलो आनी शब्दा सवे तिका फळादीक केली. तुमकांय तो ताच्या दैवीक सक्तेन बरो. जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायेची न्हेसोन न्हेसला तो तिच्या शेगुणांनी पाटलाव करो आनी तिचो निरंतर सांगात बगोवंक पावों दी. आनी सर्पदोदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदा असो. वचोन येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. मीस जाल्या उपरांत सगळ्या तरणाटे आनी वॉलंटियर्स सांगाता मेळचे. दोग जण सदांच हांगासर कार्मेल आश्रमांत जावन जायत्यांच्या आमकां घर कळीत नासल्या वेळार तांकां आपोवन व्हरून आदार दितात. आमचे स्टीवन लुईस गांगोळी तशेंच अँटनी
आल्मेडा कुंदापतांनी मुखार येवची आनी मनाची वाद घेवची. भगीन कुर्साचे कुरवे नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. Durmoळ्याचो वारसो तूं
आमची